मरी जावन आसा देवाचें उतर म्हणल्या संदेश संगी तुमच्या लागीं थोडो वेळ नियाळ करूंक कशी व्हरता. हांव साहेबीन देवाची आवय, आमची आवय, एक ल्हान भुरगें देवान विंचून काडलें. देवाचे कुशे प्रमाणे ताका नवें जिवीत देवान फावो केलें आनी तिचे उद्देशीन सोडवणदारान देवाच्या उतराक आमकां फावो जालो. पयलें टॅबरनाकल ह्या संवसारांत जावन आशिल्ले मरयेचो कुसवो. मरयेच्या कुसव्यांत पयलो जेजू आसलो. ताचे उपरांत तो आमकां मेळ्ळो. देखून मरयेन जेजूक आपल्या कुशव्यांत म्हणजे देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो. देखून हांवें म्हणयत देवाचें उतर जावन आसा मरी. देवाचें उतर जावन आसा मरी. एका आवय बापाय बरी हेर भुरगीं आसतात. त्या भुरग्याक पळयत आसतना ताच्या आवय बापायचो उडास जाता आनी त्या आवय बापायक आनी भुरग्याक एक कनेक्शन आसता, इल्लें रूप आसता. थोडी आवय बरीच आसता, थोडी बापाय बरी आसात, थोडी मिक्स जावन इल्ले दोळे आवयचे, नाक बापायचो, तोंड आनी अशें गाल, थोडे रूप दोगांचे काणगून येतात. देखून ताचो पुतगी आची दुगी म्हूण सांगूंक थोड्यांक सुलभ जाता. त्याच रितीन कशें आवय बापाय थावन ती भुरगीं जल्मतात आनी त्या आवय बापायक समजूंक कोणाची भुरगीं ती म्हूण समजून काण घेवंक सुलभ जाता की त्याच रितीन मरयेन जेजूक आपल्या थंय काण गेल्ल्या वरवीं, देवाच्या उतराक आपल्या थंय काण गेल्ल्या वरवीं देवाक आनी मरयेचो संबंद इतलो गी अपुरोगी खंडी जावन आमी म्हणयत मरीच देवाचें उतर म्हूण सांगून. आनी त्या मरयेन देवाच्या उतराक खाण घेवन आपणाच्या कुशवेन आपल्या सगळ्या कुडी भितर ताका जागो दिवन मरी देवाचें उतर जाल्ल्या वरवीं थंयसर मरी म्हणटा बापाचे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. बापाचे कुशे प्रमाणे, म्हजे कुशे प्रमाणे, बापाचे कुशे प्रमाणे. आनी हिंचो उतरां जेजून म्हणलीं आसात. बापा तुजी खुशी जावं न्हय म्हजी खुशी, तुजी खुशी जावं न्हय म्हजी खुशी. मरयेन तेंचें म्हळें बापाचे कुशे प्रमाणे, ताचे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. म्हणजे देवाचें उतर तिच्या शिरांनी, तिच्या रक्तांत, तिच्या कुडींत मेतेर जाल्लें. देखून हांव म्हणटा एका सुत्रां घडये मरी जावन आसा देवाचें उतर. आनी आमकां हर एकल्यांक एक आपोवणें आसा, आमी देवाचें उतर जावंक. आनी मरी कुशे व्हरता आमी देवाचें उतर जावंक. देखून मरी आमकां म्हणटा की जेजू कितें सांगता तें तुमी करा, जेजू कितें सांगता तें तुमी करा. देखून एका देसीच्या एका पत्रांत विस्व साहेबान अशें घाल्लें आसलें की देवाचें उतर आमी पयलें वाचचें जाय, दुसरें आमी चाका जाय, तिसरें आमी नियाळी जाय, चवथें आमी जिये जाय आनी पांचवें आमी परगटी जाय. एकेकाचेर इल्लोसो नियाळ करया. पयलें आमी वाचची जाय. वाचल्या शिवाय वो आयकल्या शिवाय आमकां खंडी जावनी ती जाणवाय मेळना. केन्ना वाचता तेन्ना आमकां जाणवाय मेळटा आनी जाणवाय आमचे भितर गेल्ल्या वेळार, आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत, आमच्या कुडींत भितर गेल्ल्या वेळार थंयसर दुसरी संगत घडोवन येता की वाचल्या उपरांत ताचें नियाळ करी जाय. बेश्टें वाचून सोडचें न्हय, नियाळ करचें. सबारपणी देवाचें उतर वाचता आमी पूण कांय इफेक्ट ना, कांय प्रतिफळ ना, पूण ताचें नियाळ करी जाय. कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हाका खंडी जावन हर एक उतर थंयसर आसलें देवाच्या उतरांत आमकां थंयसर आमी गुंतूंक जाय, आमकां थंयसर गुंती जाय. चिंत्या पेद्रू आनी जेजू मदें एक संबंद आशिल्लें एक देवाचें उतर आसा. थंयसर जावं पुरो पेद्रू मासली धरून गेल्लो, जावं पुरो पेद्रू आनी ताजे हेर इश्ट, ताजे फ्रेंड्स ओजेचे शीस सांगता आसतना ते घडये एका पैनार गेल्ले और एक गांवांत आनी एक कडेन गेल्ले और थंयसर अजाप जाल्लें. थंयसर आमी त्या जाग्यार पेद्रू जाग्यार आमी वचूंक जाय, आमी रावूंक जाय. आनी जें कितें जेजू पेद्रू सांगता घडये आमकां सांगता.
चिंत्या आमी आतां जेजू सांगाता एक बोटीचेर वता म्हण चिंत्या आनी थंयसर जेजू म्हणटा बोट हालता आसतना उण्या भावार्थाचे न्हय कित्याक भियेल्यात. सबार आमच्या जिणेंत आमी उण्या भावार्थी जावंक साध्य आसा. एकच लेवलाचो भावार्थ आमचो उरना. एक फावटी चडटा, एक फावटी देंवता, एक फावटी सारको उरता. देखून आमकां एक आपोवणें आसा की आमी आमचे भावार्थ सकयल देवाक पावल्या वेळार आमी दुबावाक पावल्या वेळार आमी कोणाक आयकून आनी सांगती आमकां नाटता आसतना आमी म्हणूंक जाय जेजूचे उतर आमकां आमच्या कानांत कान घेवन आमच्या मनांत कान घेवन म्हणूंक जाय उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. जावं परत दुबाव आमच्या एकामेकाचेर, आमच्या बॉसाचेर, आमच्या फ्रेंड्साचेर, आमच्या घोवाचेर, आमच्या बायलेचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, शेजाऱ्याचेर कोणाचेर जावं पडो. पूण दुबाव आयल्या वेळार हें उतर आमकां सदांच आमच्या मनांत आसून दी उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय. हांव तो उण्या भावार्थ असो देखून म्हजे थंय दुबाव आयला. देखून आमी चिंतली जाय आमी दुबावी जाय, दुबावाक दुबावी जाय, पूण देवाक आमच्या दुबावचे न्हय. Doubt your doubt, but not your God. Doubt your doubt, whether it's true doubt, but not your God. God cannot be doubted. God is true and alive. देव सुद्दां जिवो आनी खरो तो जावन आसा. देखून देवाक दुबावचे न्हय, पूण आमचोच दुबावाक आमी दुबावी जावचो. दुबाव म्हजो सारको आसा गी म्हणून आनी दुबाव नातला भोव बरें. कित्याक मालगडे म्हणटात दुबावल्ले पाताक बोगसून वचना म्हणून. दुसरी सांगत जावन आसा आमी चाकचे. दुसरी सांगत जावन आसा आमी चाकचे. चाकचे म्हणून सांगल्यार म्हाका एक याजक म्हणटलो फादर हांव केदार देवाचें उतर वाचता पळय तोंडांतल्यान उदक येता, गोड उदक भायर सरता. हांव म्हणना कितें विचित्र तें, पूण देवाचें उतर वाचता आसतना म्हज्या तोंडांतल्यान गोड उदक भायर सरता. देखून म्हाका अशें टेस्ट एंड सी हाव स्वीट द लॉर्ड इज. चाखून पळयात जेजू कितलो कोनवाळो आनी बरो, कितलो मोवाळ म्हणटा आसतना देवाचें उतर दुसऱ्या संगतींत आमी पयलें वाचल्या उपरांत ताचेर आमी गोडसाण पळय जाय. जायती गोडसाण आसा. मागीर चवथी संगत म्हणून सांगल्यार आमी वाचून गोडसाण पळोवन ताचे उपरांत नियाळ करून चवथ्यान जियोंक प्रयत्न करीत जाय. जियोंक प्रयत्न करी आमच्या जिवितांत अवलंबून आमी तें घाली जाय. आनी अशें केल्ल्या वरवीं देवाचें उतर आमच्या जिणेंत आमी अवलंबीत आसतना म्हजेंतय म्हज्या चिंतनांनी, भोगनांनी, म्हज्या जाणवायेन, म्हज्या बऱ्या गुणांनी आनी उपरांत एकामेकांत आमी जियेत आसतना थंयसर खंडीत जावनी आमच्या जिणेंत तें अवलंबिल्ल्या वेळार थंयसर एखाद्या संबंध बांदून येता देवा आनी म्हजे मदें, देवा आनी जेजू मदें, देवा आनी आमचे मदें एक कनेक्शन जाता, एक सर्कल जाता. कित्याक थंयसर देवाचें उतर आमी जियोंक प्रयत्न करता. देव आमकां रूप एक ना एक रितीन दिसता. आमकां जेजू आमचे लागीं उलयता. आमकां अशें म्हणजे हजार आमकां दिसता सांता भक्ताचे बडव्याचें इतलेंच न्हय, सैतान आसल्यारय सैतानाचें रूप एका तरान आमकां दिसता. कित्याक देवाचें उतर आमी जियेत आसतना जेजू पडटा हर एक वेळार थंयसर सैतान आसलो आनी मागण्या करतना आसलो आनी उपरांत आसलो आनी ताका नाडूंच आसलो खंयच्या वेळार देवाचें उतर नाश करचें म्हणून. पूण निमाणे सैतान जेजू सोडून गेल्लो त्या वेळार निमाण रक्ताचो थेंबो ताणें म्हज्या खातीर तुज्या खातीर वारायलो. त्या वेळार सैतान सोडून वेता आनी तो आपले असफलपण मानून घेता. असफलपण ही एक्सेप्ट्स इज डिफीट आनी थंय तो सोडून वेता. हांगासर संपर्कले म्हणटा आसतना वय जेजून करचें सगळें केलें आनी सैतान ताका सोडून वेता. आनी पांचवे म्हणून सांगल्यार आमी परगटूंक जाय. जेजू परगटूंक जाय. जावं पर आमी वाचप वाचता, पयलें वाचप, दुसरें वाचप वा खंयचें वाचप वो आमी एक किर्तन गायता मिसाची बलिदाना वेळार वा हेर वेळार समुदायांत आनी हेर संगती वेळार आमी फक्त वाचचें न्हय, आसा तशी उस्त्रां गुणगुणची न्हय, पूण आमी परगटूंक जाय. वी मस्ट प्रोक्लेम, नॉट रीड द वर्ड ऑफ गॉड, वी मस्ट प्रोक्लेम. संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी तें उतर देवाचें पावोंक जाय. संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी हें उतर पावोंक जाय. देखून हांव वाचचें सगळ्या वणटीक वचपाची गरजेच्या, सगळ्या बांकांनी वचपाक जाय, सगळ्या बांकाराच्या बसच्या त्या लोकांच्या काळजा मनांत तें भरी जाय. तांकां आयकता आसतना जिविताची बदलावणी येवंक जाय. कित्याक ते आयकतात जेजूचें उतर न्हय, देवाचें उतर न्हय, पूण ती आयकतात जिवें उतर, जिवें उतर, जिवें उतर. तें देवा थावन जेजू थावन येवचें, तेंच्या कानांनी भरत जाय, तेंच्या मनांनी भरत जाय आनी जिविताची बदलावणी जाय. खंयसर जेजू गेलो
जायती बदलावण आसली. त्याच प्रमाणे तांकां आयकत आसा. देखून 4 जावन आसा, वी शूड प्रोक्लेम जीसस. आमी देवाचें उतर परगटूंक जाय. आनी 5 म्हणून सांगल्यार खंडीत जावनी ह्या जिविता वरवीं आमकां सासणाची जिविताची वाट आमकां दिसोंक जाय. आमकां सासणा जिविताची वाट आमकां दिसोंक जाय. हाचे वरवीं हे जावन सारकी वाट आनी त्या वाटेन आमी जियो मुखार सरता. तर मोगाच्यान पयल्या सुवातेर आमी देवाचें उतर वाचीत जाय. दुसऱ्या सुवातेर देवाचें चाकी जाय. तिसऱ्या सुवातेर देवाचें उतर आमी जिये जाय. 4थ्या सुवातेर देवाचें उतर परगटी जाय. आनी 5व्या सुवातेर देवाचें उतर आमकां जाय सासणा जिविताची वाट. जशें जेजून सांगलां, हांव जावन आसा सत्य, जिवीत आनी वाट. मरयेनी तेंच केलें. जेजू सांगता ती आसली. तिणेंय वाट सोडून गेली कालवार दोंगरा पर्यंत. निमाण थेंबो जेजून आपल्या रक्ताचो गळे दमसर थंयसर ती गेली आनी थंयसर ती हाजर आसली. तिणेंय तशें देवाचें उतर वाचून आपल्या जिणयेंत म्हणल्यार बरी देवा भितर खाण घेवन आपूण ताबेनाकल जालें. दुसऱ्यान तिणें झाकून पळयलें. मरियम मावशे भयणी एलिझाबेथी भेट दिता आसतना थंयसर देवाचें उतर तिणें झाकलें. आपलो पूत आनी ताचो कझीन भाव, ताचो मावशे भाव एकामेका पोटा भितर उलयतात. आनी ताच्या आवयत हांव इच्या मरयेच्या तोंडांतल्यान कसल्या अपुरबायेचीं उतरां येतात तें आमी जाणा. देवाच्या आवय म्हाका भेट दिवचें कसलें व्हरतें भाग म्हाका म्हणटा आसतना केदें व्हरतलें व्हरतें पळोवन थंयसर देवाचें उतर चाखचें. ताजे उपरांत नियाळ्ळे उपरांत थंयसर तांचे थंय एकामेक कुमप जाता. देवाचें उतर तें नियाळता आसतना हांवें तिका गरजा पावाजी म्हणलें बोगड्यान तिका येतात. ताचे उपरांत दोगांय जी येतात, परगडतात आनी उपरांत सर्गीच्या सुखाक ती पावतात. आमची बरीच ती मनशां, पूण देवान ताका विसरून काडली आनी आमकांय देवान विसरून काडला. देखून भगवान पावलो म्हणटा खरोच त्या घरान बरोवन तुमी देवान विसरून काडली पद जा देवाच्या मोगाची. आज आमी मरयेक आमी बरीच देवाचें उतर म्हूण आमी एका तरान मानून घेता आसतना मरयेताचो देवाचें उतर खंडीत जावनी आमचे थंय जावन दी, रुजू जावन दी. आनी तोच जेजू आमचे थंय शिरांनी वळता आसतना देखून परतून उडास करता. देवाचें उतर आमी वाचीत जाय, नियाळी चाके जाय, नियाळी जाय, परगटीत जाय आनी सासणा जिविताक आमकां पावय जाय. ह्या समेस्ताक हांव बरें मागतां. तीच आमकां बरी देवाच्या उतराक रूप दिल्ली, देवाच्या उतराक जल्म दिल्ली, देवाच्या उतराक स्विकार केली, देवाच्या उतराक जैत मागूंक सांगात दिल्ली. आमी सांगाता आसा देवाचें उतर आमी जेत आसना तेंच आमकां करतली. आमी समेस्तान ती राखो आनी सांबाळो आनी सगळो पद्दत देव त्याच मरिये माया उद्देशी आम्हा समेस्ता आपलो आशिर्वाद घालून त्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.